आम्ही सुरुवाती निवडणूक जावच्या पयलीं जो स्टेटमेंट आसलो पळय 22+22 अजूनही आम्ही त्याच्यातच ठाम आसा. काँग्रेसी भशेन आमी दुसऱ्याचे कितले हेचेर आमी क्रिटिसायज करना, कारण की तांकां बऱ्याच जाणांक कशें आसतना दुसऱ्याचेर क्रिटिसायज करप तेंच्यांनी आपलो फिगर सांगचो, दुसऱ्याचेर वचचें न्हय. त्यामुळे हांव अजूनही फर्म आसा भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर 10 मार्चाक जेन्ना निवडणुकीचो निकाल लागतलो त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी परत एकदा ह्या गोंया भितर सत्तेर येतली. कॅल्क्युलेशन्स करपाक गेल्यार तुमी कशें कितें? हांवें तुका कॅल्क्युलेशन सगळें करूनच सांगता न्ही. अजूनही हांव फर्म आसा न्ही. आमकां स्वताच्या ताकदीचेर आमी सरकार फॉर्म करतले इतलें हांव सांगता. ऑपोजिशनान डिव्हिजन आशिल्ल्या कारणान भाजपाक चड फायदो जालो. अशें म्हणत त्याचं खरं नुकसान भाजपाक फायद्या ऐवजी काँग्रेसीक नुकसान चड जालें सालसेती भागा भितर. कारण आमकां सालसेतीन तसो व्हडलो फायदो नासता त्यामुळे सालसेत भागा भितर काँग्रेसीक 8तले 8 मेळचें ना न्ही. भारतीय जनता पार्टी ह्या वेळाचेर थंय आसा न्ही सालसेती भितर. अकाउंट ओपन अकाउंट हेच्या पयलीं आमी निवडून आयले न्ही. पातोड आयला मडगांव परत आसा न्ही. आमी पातोड आसा, मडगांव आसा, नावेली आसा आनी त्या भायर थंय प्लस बाकीच्या पार्टी आसा न्ही. गोवा फॉरवर्ड आसा त्यासाठी, TMC आसा त्यासाठी, आम आदमी पार्टी आसा, खूब आसात. आनी ताका लागून आमी फर्म आसात भारतीय जनता पार्टी. बार्देज आनी पेडणे रावलो तुमच्या वांगडा? कोण रावलो म्हणजे बार्देज आनी पेडणे डेफिनेटली हांव सांगता आसतना म्हणून तर तुका सांगता न्ही स्वताच्या ताकदीचेर निवडून येतात म्हणून आमी सगळे हातूंत मतदारसंघा भितर. कितले सीट येतले कशें दिसता तुमकां प्रोजेक्ट? हे सरकार जावपाक 21 जाय न्ही. डेफिनेटली 22+ जे आमी म्हणला पळय सुरवातीक तो अजूनही आमी फॉर्म आसात.